एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? तो आयज आसा थर्सडे आणि आयज सामको लेट जालो म्हाका व्लॉग स्टार्ट करपाक. 2 जाली. ऋतिक येवपाचो टाइम जालो. कामां खपना. एक्चुअली जालें कितें खबर आहा, ऋतिकाक न्ही एक दिला प्रोजेक्ट. सो तांकां न्ही एक एक्टिविटी दिला आनी ते एक्टिविटी न्ही 5 तारखेक दिवंक जाय. 5th Feb दिवंक जाय एक्टिविटी. पण तेन्ना आमी उरची ना. म्हण हांवें चिंतलें की करून ताका दिवया म्हणून बेगिनाच. सो एक्चुअली न्ही ऋतिकान कितें केलां खबर आहा, नोटबुकार रफ वतून डायरीन न्ही सारकें तें बरोवंक ना. ते प्रोजेक्टाक कितें कितें जाय पळय तें सारकें बरोवंक ना. जस्ट म्हाका काल कळ्ळां की तांकां रेंव बीन जाय म्हणून. एक घर करूंक जाय खंय. तर रेंव बीन स्टीक करूंक जाय भितर आनी सुकलेले पानां बिनां बीन स्टीक करूंक जाय. कसो तेजो प्रोजेक्ट आसा. तर रेंव सोदपाक हांव भायर गेलां. खंयच ना रेंव. आनी शिव ना आयज. तो कामाक बिजी आहा. आतां केन्ना हाडटलो. सो आतां भायर गेलें हांव. रेंव खंयच ना. मागीर हांवें ऋतुकाचो फ्रेंड आनी रुशांक ताका तेजे मम्मी कॉल केला हांवें की ताणें केलें खंय तें प्रोजेक्ट आनी तेंगे रेंव आसा खंय. सो बरें जालें. तो सांजचें वचून रेंव घेवन येवंक जाय आनी ताका तें आयज प्रोजेक्ट करूंक जाय. ताका तें बेगिना दितलें हांव कित्याक आमी मागीर उरचें ना न्ही. मागीर ताका बेश्टें रिमाक मेळटलें. सो बेगिना करून दिल्यार असो प्रॉब्लेम ना खंय. सो आयज म्हाका करूंक जाय. हें प्रॉब्लेम. सकाळीं भायर गेलां आनी एक रावंड मारलें हांवें. खंयच रेंव ना. थंयसर एक कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. घर बांदता. रेंव आसलेलें लास्टान पळयल्लें हांवें. पूण आयज रेंव ना काबार. सो असं म्हटलें मेळ्ळें न्ही. सो ताका लागून आयज टायम जालो. आनी आयज आमी वयतलीं जात्रेक बोडगेश्वराच्या. आयज सेकंड डे आसा आनी मागीर आमकां टायम मेळचो ना. आयज कितलो लेट जालो आनी आमकां वचूंकूच जाय आनी आमकां टायम ना. एक्चुली लेट कित्याक जातलें खबर आहा, तुका खबर आहा न्ही रेहानाची बायल रुबिना जे की आवयगेर आहा ते म्हणजे हुबळी. तो आतां 2 म्हयने जाले ते आवयगेर आसलेले हुबळी. सो आयज ते येतले गोंयान. आयज गोंयान येतले. फाल्यां सकाळीं फाल्यां वयतले ते दुबय. सो आयज ते येतले. तो आयज ते आमगेर येतले. तो कितल्यांक येतले काय खबर ना. जस्ट हांवें 12 कॉल केल्ले. आजून आपूण भायर सरूं ना म्हणपा लागलें हुबळीसून. 1-2 जातले म्हणपा लागलें ते भायर सरपाक. जायना न्ही. भुरगे आहा जायना. सो 2 बिना भायर सरले ते आतां पावतले मागीर फ्रेशअप जातले आनी मागीर आमगेर येतले. आतां आमगेर कितल्यांक येतले ते कांयच खबर ना. सो ताका आनी कितें हाडपा सांगलेलें हांवें. ते दिवपा येता ते आमगेर. ओके. आनी कितें काम आसा तें तुमकां मागीर सांगता हांव. ताका लागून ते आमगेर येता. ते तुमकां मागीर सांगतलें हांव. केन्ना आमी टुरा वयचे पयलीं तुमकां सांगता कितें तें. सो ताका लागून ते येतले आयज कितें दिवपाक. ताका लागून आमकां आयज टायम जावं शकता. आतां कितल्यांक येतले खबर ना. सो शिव मोबायलो ते येयले तेन्ना मागीर आमी या. लेट जाल्यार लेट जावं न्ही. कित्याक फाल्यां हॉलिडे 26 जानेवारी हॉलिडे आसा. सो ताका लागून आनी आमकां कशें करून जात्रेक आयजूच वचूंक जाय आनी आमकां टायम ना. मातशें पांय पड ते वर्सां वर्स आमी चुकयना. पांय पडून तरी येता. फेरी तरी सोड. पांय पडून तरी येवकूच जाय. तो पळोवया कितलो टायम जाता तो. आज वयतले आमी. ओके. जस्ट मम्मी गेला न्हांवपाक. ऋतू येवपाचो टायम जालो. ओके. ऋतू आयली की तुमकां मेळटा. आनी आयज जेवणाक स्पेशल कांय ना. कांय रेसिपी शेअर करूं ना. टायम नासलेलें. मेथीची भाजी केला. बटाट घालून करी केला. दाखयता तुमकां मागीर. ओके. आयलोच घरांतल्यान कपडे बी कितें केला रे. आनी आयल्या बरोबर न्ही बूक दाखयतलो. कितें आसलेलें आयज डिक्टेशन. हय आयज हें आसलेलें डिक्टेशन. आयज हें आसलेलें डिक्टेशन ताका. हे पळय. आं वेरी गूड आं ऋत्वीक. ओके. कितें वयता गार्डन वयता आनी अभ्यास करतलो. पळय हें करूंक जाय आयज प्रोजेक्ट. येवन न्ही आतां वचूंक जाय आमकां हाडपा रेंव हाडपा वचूंक जाय. चल न्हावपा वच. बरें हेंचे प्रोजेक्ट आमी करपाचे न्ही. आतां वयता गार्डनाक खेळपाक. आतां वचूंक जाय रुशंकागेर. सँड हाडूंक जाय आनी ते हावस करून फाल्यां दिवंक जाय. सांजचें करया आमी. बरो आमी करपाचे प्रोजेक्ट. ओके. न्हावपा व्हरता मागीर मेळटा. तर जेवपा बसला आमी. आई खंय हाय म्हण. आयचें स्पेशल आसा शीत आनी हें करी न्ही म्हाका शेअर कर म्हटलेलें कोणें तरी. पण आयज टायम मेळोंक ना तुमकां दाखोवपाक. हें न्ही बटाट बीन घालून न्ही त्रिफला घालून न्ही तेपळां बीन घालून न्ही मम्मी करी करता. आनी बरें लागता. हें करी बरें लागता. आनी हांगा आसा मेथीची भाजी आनी हें आसा लोणचें. आनी आयज मम्मीन खीर केला. खीर कसलें खबर आहा. हें शीत आनी मेथी. शीत आनी मेथी आनी सोय घातली गे. हय सोय बी घालून मम्मी खीर करता. खूब सोयेचो रोस वांटून केला. आनी म्हाका हें खूब आवडटा. शीत आनी मेथी आनी बरें हें. तर ऋतुकान खालें. आवडलें. आपल्या इल्लें शीत वाड म्हणपा लागलो. आपूण खीर खाता म्हणपा लागलो. आसूं म्हटलें. चल जेव भाजी खाते. जेन्ना आमगे दाळ बीन करता न्ही दाळ वचना आमच्या म्हाज्या गाळ्यान न्ही तेन्ना मम्मी एक खीर करता. जेन्ना मम्मी एक खीर करता पळय तेन्ना हांव इल्लें शीत जेता. पोट भरता म्हाजें खीर खावन. तो खूब दिसांनी केला मम्मीन. सो आयज काय हांवें रेसिपी बी शेअर करूंक ना. ओके. नेक्स्ट टायम करतलें हांव. हें करी म्हाका शेअर करूंक जाय एक दीस. आसता आमगे हें करी जेन्ना शिवराक आसता पळय हें करी आमगे आसताच.
बरं लागता म्हाका खूप आवडटा. ओके जेवन घेता जेवन हेज्यामध्ये स्टडीज घेता आनी डायरेक्टली तुमकां हांव सांजचें मेळटा. सो फायनली न्ही हें पळय हावज रेडी. सो हें न्ही सुकलेलीं पानां आनी हे रेंव आनी मॅच बॉक्साचे बॉक्स उरता पळय ते कट करून लायला. सो फायनली डन. सगळें आमी केलां भुरग्यांनी कांय करूं ना. सो जालें. सो जस्ट तुजी वाट पळयता आमी. वदळ फोन केल्ले हांव संक सुमार फोंडा पावला म्हणपा लागली आतां येतली. आनी रितिकान न्ही सगळें मॅडल बिडल काडून दवरला तांकां दाखोवपाक दाखयता तुमकां. हें ताका आयज मेळ्ळें आनी हें न्ही ताका लास्ट इयर फस्टाक आसतना रनिंग रेसर ताका मेळ्ळें फर्स्ट प्रायज. तें काडून दवरलां तांकां दाखोवपाक. लास्ट इयर दाखयलें तांकां तेणें रुबिनाक दाखयलें तेणें पूण आजून परत आयज तेणें परत काडून दवरला. आयकत ना नाका म्हटल्यार आयकना काडून दवरला की जस्ट वाट पळयता. मम्मी आनी रितीक भायर गेला. मम्मी मातशें वॉकिंग गेला रावंड वचपाक. रितीक खबर आसलो आपूण वयता वचपालो खेळपाक. म्हटलें खेळून बेगिना यो जस्ट तिमी येतली आतां. ओके ओद्दोळच्या तेंची वाट पळयता आमी. आतां टायम जालो 11. तिमी न्ही 7:30 अशें पावले खंय घरा हांगा परत तिमी रावता. पावले मागीर घरा जेवन बिवन सगळें ते आनी ते न्ही फाल्यां सकाळींच वयता म्हणजे आयज रातचे तेजे फ्लायट आसता दुबय. सो तुमी सगळें पॅकींग विकींग करता. आतां ते 11 आतां येतले हांगासर. सो आमचे प्लॅन आहा न्ही हांगा वचपाक टेंपला जात्रेक. सो पळोवया आतां वयतली आमी. तिमी गेले की आमी टेंपला वयतली आनी फाल्यां हॉलिडे आहा न्ही आनी आमकां टायम ना वचपाक जात्रेक. सो आयज कशें करून आमकां वचून आमी जस्ट पांय पडून येतली खंय भोंवचें ना आमी फेरीक बीन. पांय पडून येतले आनी फाल्यां हॉलिडे आहा न्ही 26 जानेवारी. ताका लागून आतां वयतली आमी आयज. सो आतां 11 जाली. आतां जस्ट फोन केला की भायर सरला आमी थंयच्यान. सो आमी तिमी येतली आतां. सो आमी जेवन केन्ना वदो 7काूच आमी वाट पळयता हा येतली म्हणून. आनी बेगीन बेगीन जेयली बीन आमी. जेयली जस्ट तांकां तेमी पॅकींग बी आहा न्ही पॅकींग केलें सगळें खंय. टायम जालो धाकटो भुरगोय आहा न्ही ताका भरोवचें पडटा सगळें. सो आतां जालें हांगाच 11 जाली. सो आतां येतली तिमी गेली की मागीर आमी वयतली बडोशी टेंपलाक. ये देखिए रुबीना आ गई और जायद को नहीं लेके आए. जायद न्हिदला खंय. और मैंने ना आसोळ आनी हांवें न्ही हें घेवन यो म्हटलेलें. हें तुमकां खबर आसतलें. एका हवरे काळ म्हणटा तुमकां सांगता फाल्यां रेसिपी शेअर करतलें हांव. और रुबी सबको हाय बोल दो. हाय हेलो बेटो. तो जस्ट मी आतां गेले रुबीना बीन. टायम जालो हांगासर 12 जाली आनी आमी आतां टेंपलां वयता. आनी फाल्यां हॉलिडे आहा न्ही ताका लागून. आनी खूब उलोवपाचें आहा तेडे. खूब उलोवपाचें आसता न्ही टायमूच कळोंक ना. आनी ते फाल्यां वयता खंय ते फाल्यां रातचे फ्लायट तेका. ओके आनी फाल्यां वयतले आमी तेंगे भुरग्याक पळोवपाक. मम्मीन पळोवंक ना न्ही जायदाक. सो मम्मीक पळोवंक जाय तेजे भुरग्याक. सो फाल्यां आमी तेंगेर वयतली. पळया सकाळचें केन्ना टायम आसता न्ही तेंगे वचून येतली. ओके चल या आमी जात्रेक. सो गाडी थंय पार्क केला आनी हांगा गर्दी रातचे 12 जाला तरी पूण लोक सारके भोंवतात. कित्याक फाल्यां हॉलिडे न्ही सावकास वीक. भायर थंड रे तुका स्वेटर घातला आनी कान टोपी घातला. गर्दी पळयात. लायनीन रावया न्ही पळयता लायन सपोज आसा धाकटे जाल्यार रावता आमी नाका रावया गे. सरी चल लायन ना डायरेक्ट या भितर आमी देवळान. सगळें बंद करतात. जालो न्ही टायम जालो 12:30 जाली हांगासरूच. फर्स्ट टायम न्ही आमी इतले लेट येयला न्ही आयकता. फर्स्ट टायम अशें लेट येयला आमी. आमकां थंयच घरात टायम जालो हांगासर. खाजें मग येताना घे. खाजें खंय येताना घेवया. तो फूल आनी अगरबत्ती घेतला. तो लायन न्ही हांगच्यान स्टार्ट जाता. ओके लागीं आहा पावले जस्ट इतलेच आहा न्ही. लागीं आहा पावले जातलें रोखडें. केन्नाय जात्रेक बी येता न्ही दनपारचें येवंक जायना न्ही रातचें येवंक जाय. कित्याक लोक चड नासता आनी वत बी नासता न्ही रातचें. क्लायमेट थंड आसता पूण बरें रातचेंच येवंक जाय. आफ्टर 6 येवंक जाय हा सकाळच्या घरान येवंक जायना. वत आसता न्ही वतान रावपा नाका. खंय घालता
हिंगा येसी पाय खंय वच कोण ना कोण मेळटा एका व्हडलो VIP म्हाका कोण मेळना घे आई आई खेळली तो जाले आमचे तो फेरी मातशी ओपन आसा जस्ट एक राउंड मारता ओके मातशें ओपन आसा कितें घेवंक जाय म्हाका ओके तो मातशें एक राउंड मारता मागीर घरा या बरें दिसता पळय प्लास्टीक हे न्ही गे बरें दिसता लांबसून पळयलें न्ही हें रियल दिसता शिवनाथ म्हणटा हेअरकट म्हणजे बरें ना खंय बरें दिसना खंय हांव बरें दिसता खंय तेणें ताका सांगलां हांवें स्टेप कट कर म्हणून एका स्टेप कट म्हणना खंय कोणा खबर हांव हेअरकट शिकला करपाक तांकांच खबर म्हाका इतलें मातशें आवडूंक ना सामकें डिफरंट जाला आसूं रोखडें वाडटलें म्हजें जस्ट न्ही मातशें एक राउंड मारता तुम्ही इथे कान टोपी घाल रे थोडे थोडे ओपन आसा शॉपा थोडे थोडे बंद जाला प्लेटी बीन बरे येयला कपडे खाजे घेता म्हणटाले न्ही अरे हांगा आनी खाजे कितले शिवनाथा खाजे जाय खंय खाजे आसा हांगा हे तिळाचे आसा हे बरें लागता न्ही एकूच घे हे बरें लागता खावपाक एकूच घे एकूच आं खूब वरायटी आसा हे पळय हे घागरा न्ही हे बरें घाल न्ही बरें शायन मारता आनी हे सगळे कुर्ता टॉप न्ही 250 रुपीज बरें आहा न्ही पांय निसरता आं सांबाळून पांय निसरता ब्लावज पळय घे ब्लावज पळय बरें जायना हें लास्ट टायम घेतलेलें हांवें जायना तें ब्लावज सारकें हय तो पळय थंय गेलो शिवनाथ हांव खंय धांवता हांगा यो हांगा घेवंक जाय म्हाका मातशें क्लिपां बी घेवन आसलेले क्लिप बरें आसा हांगा हें पळय न्यू येयला बटरफ्लाय क्लिप पळय गे बटरफ्लाय क्लिप म्हणजे हेअर बघा तयार आसलेले हांव हांगा शॉपिंग करपाक येयला पण कोण ना चल या आमी फुडें टायमार येवंक जाय रातचे 12 गर्दी ना आतां आनी कितें घेता चणे हें आसा चणे शिवनाथ असला हें आसा हळदी कुरू हें ताजें आसा सो हांगासर न्ही बरें इयरिंग्स मागीर रिंग बीन बरें बरें आसा हें बरें आहा न्ही बरी दिसता आनी हेंय आसा ब्रेसलेटां बीन तुवें कितें घेतला उदका बाटली घेतला ती आनी कितें करता गेम खेळटा काय ऋत्वी कळटा रे तुका खेळपाक तू खेळ कितें घालता तू घाल न्ही तू घाल न्ही जीरो चला आता गेले 50 रुपया चला 30 रुपया असं चल एक गुलाब पळया बरे रियल दिसता तो हांगासर न्ही पळया बरे लायटिंग कलरफूल दिसता पण आमी बसचे ना नाका नाका चक्कर तुका ताका वचून जाय खंय तर पळय आनी बसला जाले
ऋतू हांगा बसता खंय चल बस. गेलो कोण ना भुरगे एक्टर. हे बापायचे आनी चेड्याचे जायना. आता कितें कसले कसले गेम हे देवा देवा. ग्लास मारपाचे मार मार खंय मारता तू मार पिनात तू मार बाहेर ग्लास ऋत्विक मार मार. अरे व्हेरी गुड ये कम चल. ग्लास सगळे पडोंक जाय. हांगासर पळय गो महात्मा गांधी. महात्मा गांधी महात्मा गांधी चल. सो हे पळया फायनल आणि टाइम जालो आसा 1:38. 2 जावपा येयली 1:30 जाले. काय घेवंक ना अशें तुमकां दाखोवपा अशें कांयच ना. खाजें घेतला चणे घेतला म्हाका जाय आसलेले इयरिंग बारीक बारीक पण ते आतां सगळें बंद जालें. ते सगळें बंद जालें आनी काय घेवंक ना दाखोवपा अशें कांयच ना. खाजें आनी चणेच आनी बारीक बारीक क्लिप घेतला हांवें क्लिप इतलेंच. ओके तो चला व्लॉग एंड करुया. घरात न्हिदोंक जाय जॅम येता फाल्यां हॉलिडे न्ही टेन्शन ना. चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात. तो मेळ्या फालच्या व्हिडिओन. ओके टिल देन बाय टेक केअर. ऐकता सगळ्यांना हा बाय म्हणा. बाय बाय. आई बाय. ऋत्विक गेलो गाडी भितर बसला. ऋत्विक ऋत्विक सगळ्यांक बाय म्हण.